ह्या संवसारान शाश्वत असची एकमात्र संगत आसा खंयची जाणान बदलावण ह्या पृथ्वेर जल्माल्ल्या हर एक पिळगेन तेदोळ म्हणसर कोणेय चिंतिनातले आनी समजनातले थोडे संगती तरी चिंतल्या अशें चिंतल्यानच मनीस विकसीत जाला. आमच्या चिंतपा वयर प्रभाव घालचे सबार संगती आसात पूण तांतल्या पैकी भुरग्यां तावन प्रायवंता पर्यंत सट्टांक स्क्रिना मुखार धरून बसोवचें आनी नव्यान चिंतूंक लावचें एक माध्यम फिल्म वा सिनेमा. आदीं थिएटरांत आतां OTT प्लॅटफॉर्मा मुखांत्र मोकळीक जावची ही फिल्मां आमच्या जिविताचो अविभाज्य वांटो. आमचें बाळपण आनी तरणाटपणाच्यो विविध यादी ह्या फिल्मा सांगाता आपापीन घटसल्यात अशें आमकां पळोवंक मेळ्ळ्या साबार पिंतुरां पैकी थोडीं तरी आमकां नव्या दिशेन चिंतूंक प्रेरण दितात. येदोळ पळयल्ल्या वा पळोवंकच जायत आसल्या खंयच्याय एक विशेष फिल्माचेर हर एक हप्त्यांत एक सुकण्या नदर घालची आनी त्या फिल्मा विशांत गुंडायेन जाणा जावंक वा येदोळूच पळोवन समजून घेतल्या संगतींक नव्यान समजूंक तुमकां अवकाश करून दिवचें ह्या दिशेन एक माणकुलें प्रयत्न आमचें हें कार्य. तुमचे लागीं कोणेय तुम कोण म्हूण विसरल्यार तुमची जाप कितें, तुमचें नांव, तुमची आलकुंज वा सरनेम, तुमचो गांव, तुमच्या कुटुंबाची वडविकाय ह्या विशयान सांगशात. हें सक्कट तुमकां एक अस्मिताय वा आयडेंटिटी दिता. पूण हिस्स अस्मिताय एक उस्वास बांदचें तसलें वातावरण तुमच्या भोवारी रचता तर ते दाळा तुमची प्रतिक्रिया कसली. ही तस्वीर 2018 जानेवारी म्हयन्यांत दिल्ली मेट्रो रेलांत काडिल्ली. ह्या स्त्रियेन बसका खाली आसल्यारय आपल्या भुरग्यांक मात्र वयर सिटी वयर बसयलां. घरच्या कामाची बायल मनीस सिकेलस बसल्या. कॅमेराक मेळनातल्यो असल्यो तस्विऱ्यो लाखांनी आमच्या देशांत आसतात. सहवीक्षकांक प्रणाम. हांव मनोज फर्नांडीस. कार्मेल किरणाचें हें कार्य आसा लायट्स कॅमेरा अँड रिॲक्शन. ह्या देशाचें संविधान रचतनाच आर्टिकल 15 ताचो प्रमुख भाग जावन आसलो. भारताच्या नागरिकां मदें धर्म, जातकात, पंगड, गांव असलो खंयचोय तफावत सरकारान वा खंयच्याय व्यक्तीन करूंक नजो म्हूण आर्टिकल 15 सारांश. पूण जातीवाद म्हणल्या वैरसान आमच्या समाजान केल्लो भंगोस्तळ पळयतना आर्टिकल 15 लिखिल्लें संविधानाच्या त्या बुकांनी मात्र आमच्या मोतींनी न्हय म्हणले परी भोगता. ह्या विशांत उजवाड फांकयल्लें हिंदी पिंतूर 2019 वर्सा मोकळीक जाल्लें आर्टिकल 15. फिल्माची काणी सुरवात उत्तर भारताच्या लालगांव म्हणल्या हळ्ळेतावन. एक ब्राह्मण तरणाटो आनी IPS ऑफिसर अयान रंजन एडिशनल सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस जावन त्या गांवाक आयला. आयिल्ल्या घडयेतावनूच तांचे सांगाता बसनाका, हांणी आपडलें उदक पियेनाका म्हणलें पोट्टू शास्तीर ताका पळोवंक मेळटात. आयिल्ल्या रातीस आमची तेगां चेडवां गांवांत दिसनात. तांकां सोदून दी जय म्हणून तांची कुटुंबादारां अयाना लागीं फिर्याद हाडून येतात. अयानाच्या संगाता आसचे ऑफिसर्स ब्रह्मदत्त आनी जाटव ह्या दलित लोकांचे मुख धरले म्हूण ना, चेडवांकय धांवल्यांत कोणना, थोड्या दिसांनी पाटी येतली म्हूण विशय चिल्लर जावन घेतात. रात फांतें जाताना रुखाक उमकळयल्लीं दोगां दलित चेडवांची मोडी गांवांत पळोवंक मेळटात. पुजा म्हणल्यार तिसऱ्या चेडवाचो आनीकय पत्तो ना. FIR जावन पोस्टमॉर्टम आनी ऑटॉप्सी रिपोर्ट येतना गँग रेप वा सामुहीक अत्याचार करून त्या दोगा चेडवांक जिवेशी मारला म्हूण कळटा. पूण एक भ्रश्ट अधिकारी जावन असो इन्स्पेक्टर ब्रह्मदत्त हें सत ASP अयानातावन लिपोवन एक नवीस खाणी घडटा. मेल्लीं चेडवांक कझिन्स आनी ती लेस्बियन्स वा सलिंग संबंद दवरली म्हणली गजाल तांच्या बापायक कळ्ळी. कुटुंबाच्या मर्यादे खातीर ताणेंच आपल्या धुवांक रुखार उमकळून जिवेशी मारलें. हें एक ऑनर किलिंग वा मर्यादा हत्या म्हणली फटकिरी खबर गांवांत प्रचार करता आनी चलयांच्या बापायकच कैद करता. हेणें निषाद म्हणलो दलित मुखेली पोलीस जिपाकच उजो दिवन ह्या गडिताची प्रामाणीक तनकी जाय जय म्हूण प्रतिभटन करता. सडीत सोदना करतना ASP अयानाक एक नवी गजाल कळटा. ही तेगांय दलित चेडवां एक प्रभावी राजकीय फुडारीचो पूत बिल्डर अंशूच्या हाताखाल कामाक आशिल्ली आनी पुजान 3 रुपये कूल सडय जय म्हणल्या खातीर अंशून सक्ता मुखार पुजाक थपड मारले. अयान बिल्डर अंशूची तनकी करतना
हर एकल्याक समाजेन आपलेंच स्थान आसा आनी ह्या दलितांक आमी दिल्लेंच स्थान म्हणल्यार हंकाराची जाप अंशुतान मेळटा. आनी एका कुशीन देवळांत प्रवेश घेतल्या खातीर 4 दलित युवकांचेर उक्त्या मैदानार हल्लो जाल्लें घडीत सयत त्या गांवांत घडटा. तुम क्या? मैं कायस्थ हूँ सर. कायस्थ क्या होते? सर हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग 4 वर्णों में नहीं आते. मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण हैं सर. मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं नहीं सर, कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं. अब सर ही पर ही. What the going on here? Okay सर. ह्या वक्ता गांवांत मात्र न्ही शिकपी सरकारी अधिकारी आसच्या आपल्या वर्तुळांत जात पंगड उंचलो वर्ग कीळ वर्ग हे शब्द तवळ तवळ आयकून ASP अयान विरार जाता आनी संविधानाच्या आर्टिकल 15ची प्रती पोलीस स्टेशनाच्या नोटीस बोर्डाचेर घालचें दृश्य सगळ्या फिल्माचो शेवट आमच्या मुखार दवरता. स्वताच्या सोदनेर आशिल्लो ASP अयान पोस्टमॉर्टम केल्ल्या डाक्टरनीक खुद्द मेळटा आनी तिका नीज गजाल कळून धैर्य दिता. तिचे तावन अयानाक कळटा की हें ऑनर किलिंग न्ही, बगार केवल 3 रुपये कूल सडय जाय म्हूण विचारल्या खातीर बिल्डर अंशू आनी संगात्यांनी केल्लें गँग रेप म्हणून. ह्या संबंदी अंशूच्या घरांतावन जायते पुरावे वा एविडन्स अयानाक मेळटात. हेणें इन्स्पेक्टर ब्रह्मदत्त आपले बिल्डर अंशू संगता हात मेळयल्लो विशय भायर कळात म्हूण केसीचो प्रधान आरोपी अंशूकूच जिवेशी मारता. दलित मुखेली निषाद पुजाक सोदून काडच्या कामांत ASP अयानाक सांगात दिता, पूण निषाद एक नक्सलायट म्हणलो फटकिरो आरोप घालून ताका थोडे पोलीस अधिकारी नकली एनकाउंटरान जिवेशी मारतात. मरच्या पयले निषादान सांगचीं तीं उतरां. सरकारान करच्या अन्याया विरोध तूं आवाज उठयशी तर तूं देशाच्या भद्रतेक अपाय म्हणून चिंतून तुका लगाड काडटीत, पूण असल्या भद्रतेतावनूच आमकां नीज अपाय आसो. हेणें आपलेच 2 पोलीस अधिकारी गँग रेपान मेतेर जाल्यात म्हूण अयानाक कळटा आनी खुनी केल्या उपरांत त्या चेडवांक खंयच्याय बांयंत उडोवंक ना, बगार दलितांक तांचें स्थान कितें म्हूण दाखोवच्याक सगळ्यांक लिसांव जावच्याक गांवच्या रुखार उमकळयल्लें म्हूण अयानाक समजता. ह्या वक्ता अयानाक धैर्य दिवन ताच्या पत्नीणेन सांगचीं तीं उतरां आमच्या समाजांत एक हिरोची न्ही, बगार हिरो केदाळा येता म्हूण राखून रावनासतना खुद्द काम करच्या व्यक्तींची गरज आसा. आतां ही केस हाय प्रोफायल केस जावन CBIच्या आंगणाक पावल्या. लालगावाक पावल्लो CBI अधिकारी पाणिक्कर राजकीय दबावाक लागून अयानाक सस्पेंड करता आनी केस हितावन पयस दवरूंक पळयता. ह्या CBI ऑफिसरा संगता अयानान मांडचो वाद फिल्माच्या क्लायमॅक्साक सुरवात दिता. दिल्लींत बसून राजकीय मुखेल्या मुखार येस सर म्हूण तकली हालोवचें तुवें एक पावटी नो सर म्हळ्यार कितें जायत? सड म्हळ्यार तुजी खुनी जायत, पूण तुज्या कोशेडदाची खुनी येदोळूस जाल्या. तुज्या शेजारा उजो पेटला आनी तूं हांव तटस्थ कोणाच्या रगड्याकच ना म्हणशी तर तूं उजो दिल्ल्या सांगाता रावलाय म्हणलो अर्थ. आमच्या टॉयलेटाची नितळय सांबाळूंक जेट स्प्रेयर वापरचे तितले आमी मुखार पावल्या, पूण आमच्या गटारांक आनी मॅनहोलांक देंवन आमचे मेळे साफ करूंक आमकां हे दलितच जाय. असल्या खडक उतरांनी ASP अयान त्या CBI अधिकाऱ्याचें खंडन करता. सस्पेंड जाल्लो अयान ही केस पोंताक पावयतागी तें तिसरें चेडूं पुजाची गत कितें जाल्या. अयानाचें प्रयत्न लालगावांत कितें तरी बदलावण हाडूंक शकता की हें सर्व जाणां जावन तुमी हें फिल्म पळोवंक जाय. दोन 2014 UPंत दलित चेडवां वयर जाल्लें बदवान गँग रेप 2016व्या वर्सा बीफ विकल्ल्या खातीर गुजरातच्या उना गांवांत दलितांचेर जाल्लो हल्लो ही 2 नीज गडितां ह्या फिल्माच्या काणयेक आदार. IPS अयान रंजन जावन आयुष्मान खुरानाचें नो नॉनसेन्स नटन सगळ्या फिल्माचें केंद्र. दिग्दर्शन केल्ल्या अनुभव सिन्हाचो समानतेचो दिसतावो सगळ्या फिल्मांत उठोवन दिसता. आमची फिल्मां आमच्या समाजाचो आरसो. हें फिल्म थोड्या कठीण सवालांक सुलाभयेन जापी सोदचें प्रयत्न न्ही, बगार आमकां येदोळूच कळीत आसलीं सवालां आमी विसारतेत नांव म्हणल्याक एक रिमांयडर. असले संगती कोडू आनी जिरोंक कश्ट हें फिल्म ब्राह्मण विरोधी तशें जावन बॅन जाय म्हूण कानपुरांत प्रतिभटन चलयल्लें. स्वतंत्र मेळून 500 वर्सां जाल्यारय असली जातीवादाचीं घडितां आतांय आमच्या देशांत घडटात गी. तर हे थोडे दाखले पळया.
2017 वर्सा बिहारच्या एका इस्कॉलांत दोनपरांचे बेसियूटा रांदिल्लो रांदपी कीळ जाती सोमून 200 भुरग्यांक तें जेवण जेवंकूच सोडोंक ना. 2018 उत्तर प्रदेशांत जाल्ल्या एका काजाराच्या कार्यांत कदेलार बसून जेवलो म्हणून एक दलित युवकाचेर हल्लो जालो. 2018 राजस्थानांत एका दलित युवकान घोडो पोसला म्हूण हल्लो केल्लो कित्याक घोड्याचे पेटंट रायट्स उंचल्या जातीच्यांक मात्र. 2019 वर्सा उत्तर प्रदेशांत उदकाचो कठीण तत्वार आसल्यारी कीळ जातीच्या लोकांन रावच्या गावाक गेल्ले उदकाचे टँकर्स आमच्या गावाक येवंक नजो म्हूण एका पंगडान वाकमल दिल्लें. फिल्मान दाखयल्लो आनी एक विशय मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग वा एका व्यक्तीन आपल्या हातांतच गटाराचे मेळें साफ करचें. हें सरकारान 1993 निशेध केलां. हें काम करूंक मॅशिन्स आसात तरी पयशे उरोवच्या खातीर दलितांतावन आजुनूय हें काम करयतात. 7 लाख स्कॅव्हेंजर्स आमच्या देशांत आसात आनी 5 दिसांक एक स्कॅव्हेंजर अस्वस्थ जाता वा मरण पावता. सदां न्हीद आमी हें आयकता पूण उडास दवरिना. आमच्या गावांत जातीवादाची परिगत कसली. एका वर्गाच्या लोकांन हॉटेलाक गेल्यार कट्टेंत च्या पोवलेंत जेवण. तांणी वाटेर चलतना पेंकडाक धरणीक लागाशें एक सारोण बांदून चला जाय कित्याक आपल्या मेटांनी अशुद्ध जाल्लो तो रस्तो उंचल्या वर्गाच्या लोकांक चलोवंक कश्ट वा योग्य न्हय म्हणली पातयणी. उडपीन देवाक पळोवंक गेल्ल्या कनकदासाक देवळांत प्रवेश मेळनासतना श्रीकृष्णाची पुतलीस पाटीं घुंवन कनकना किंडी मुखांत्र ताका दर्शन दिल्ली काणी करावळेन सर्वांकळीत आसा. हें सक्कट घडल्लें ह्याच मातयेंत. पूण तें आदीं आज परिस्थिती बदलून सक्कट हांगा समाज जाला न्हय म्हूण तुमी म्हणूंक पुरो. SC/ST प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रॉसिटीज ॲक्ट जारयेक आयलां आनी हाच्या प्रमाणे एक दलिता लागीं तुजी जात खंयची म्हूण विसरचें अपराध. पूण कानुनाच्या बुकांनी पुसून काडिल्लें जातीवादाचें मेळें आमच्या मोतींत आनीक उरलांगी. थोड्या गांवांनी आजुनूय व्हडल्या फेस्ताक घरा येयल्ल्या दलितांक आंगणांत वा रुखामळांत बसून वाटचें आमच्या उदारपणाचो संकेत गी वा अशीर चिंतपाचो. मार कोरगार केवल एक समुदायाक आसचें नांव गी वा कीळ जातीचें मनशाक आसचे समानार्थक शब्द. हांगाच्या तुळू भाशिकांनी आमच्या कुडला विशांत अभिमान उसारूंक तांकां आसचें तें पद यक्कसका. तरी कोणाकी तुक लावन आनीकी तांकां आसचें पद ओ म्हाका कोराक आसचें. आमचें टॉयलेट पीट साफ करूंक आमी सकाळीं उठच्या पयलेंच म्युनिसिपालिटीचे कामेली जावन आमची सिटी नितळ करूंक हांगा आसचो ह्याच वर्गाचो लोक मू. तांच्या जाग्यार हें काम करूंक दुसऱ्या खंयच्याय समुदायाचो लोक तयार आसा गी. हें काम केल्ल्यान तांकां मेळच्यो सवलत्यो आनी भद्रती कसली. हो जातीवाद केवल एका धर्माक मात्र सीमित गी वा हर एका धर्मांत नवीन पोरणी उंचलो सकेल्लो म्हणलो तफावत आसा. युरोप अमेरिकाक शिकूंक गेल्ल्या आमच्या भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर रेसिजमाची घडितां आयकून बोबाटची आमची माध्यमां आमच्याच समाजेंत कितलें तीळण पळयतात. SC/STचे कानुनाची सूख फायदो जोड अमायक लोकांक शिक्षा जायशें केल्ले दलित आमचे मदें आसात गी. कोणी सरकारा विरोध आवाज उठयल्यार ताका देशद्रोही म्हूण उलोवच्या हिकमते विरोध तुमी कितलें उलयल्यात. खंयच्याय विशयाचेर तीर्प न्हय बगार सवालां उठोवची वेदी ही जाप तुमची चिंतून पळया. नमस्कार.